आता पळया बाकीच्या वाठारांतल्यो हेर कांय खबरो. नागेश इको व्हेंचरान आपल्या 5व्या प्रोजेक्टाचे उक्तावण केले. मिडल क्लास लोकांक व्हेंचर टार्गेट करता. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आमी हो 5वो प्रोजेक्ट चालू करता. हेतू भितर आमचो पयलो प्रोजेक्ट आसा तो नागेश विलेज बोर्दा जी प्रतिभा राजन लुटलेकर पळयता. नागेश वॉटर वर्ल्ड खांडेपार मारुती नायक पळयता. नागेश लव फॉरेस्ट गुडी चांदूर साविया पळयता. मागीर आतां नागेश जंगल रिसोर्ट जो येता तो मारुती व आपलो सुभाष आनी लक्ष्मण पळयता. आनी नागेश ऑर्गॅनिक फार्म आमचो येलप्पा पळयता. अशी टीम आमची काम करता 5 प्रोजेक्टाची. ओके, डे एंड नायट प्रोजेक्टा फॅसिलिटी आसा आनी ओवरनायट पॅकेजी आसा. स्पेशल मॅसेज अशी की वी आर टार्गेटिंग द मिडल क्लास पीपल एट अ रिजनेबल रेट. मीन्स यू कॅन सेलिब्रेट युअर बर्थडे इन 250 रुपीज ऑल्सो. गोयच्या तियात्र अकादमीचो कोंकणी सॉंग आनी म्युझिक अवॉर्ड 2016चो सुवाळो मडगांवच्या रवींद्र भवनात जालो. प्लीज डोंट इमिटेट एनीबडी. इमिटेट भुरगे आसतना करता. मागीर तुवें तुजो इम्प्रूवमेंट करपाक जाय. लोन आयलें आपलें दिलें, हांव येयलो म्हजी स्टायल दिली. तुमी तुमची स्टायल करप नाजाल्यार लोनाक गेले मागीर त्या लोना वांगडा तुमी वयतली. हांव गेलो म्हजे वांगडा तेय वयतले. लीव योर आयडेंटिटी इन द वर्ल्ड. म्हाका एक फास्ट वचूंक नाका. जायते जाण म्हाका कितें म्हणटा सेबी तूं वळखीचो कसो लागलो पूण हांव रावतालो तूं उलोय पासून आयकून. इतली खोशी म्हाका केन्ना मेळना. माड्डोळ वेलिंगा वेताळेश्वराच्या देवळात अक्षय तृतीयेच्या निमतान वार्षिक दिवजा जाली. प्रतिवार्षिक प्रमाणे आमची अक्षय तृतीया ही ठरलेली आहे. त्यानिमित्त देवाला सकाळी नैवेद्याभिषेक, दुपारी नैवेद्य आणि आमच्या 16 पूर्वांना नैवेद्य असतो आणि नंतर रात्री आमची दिवजा आणि रात्र पालखी असते. पालखीला प्रत्येक भक्तजन आणि महाजन हे सगळे ठरलेले आहेत. गावकार, फोकार, प्रभू गावकर, जल्मी, पार्वती, मेस्त आणि सारस्वत ब्राह्मण हे असे मिळून पालखीची सेवा करतात आणि नंतर आमचा अक्षय तृतीयेचा कार्यक्रम बंद होतो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयच्या काँग्रेसींत मोठे बदल केल्यात. काँग्रेस प्रभारी दिग्विजय सिंगाक कडेक काडून ताची जबाबदारी ए चेल्ला कुमाराक दिल्या. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीन हो निर्णय घेतला. 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेक काँग्रेसीचे 17 आमदार जिखले. सगळ्यांत चड आमदार जिखून लेगीत काँग्रेसीक सरकार घडोवंक अपेस आयले. प्रदेशाध्यक्ष लुईजीन धरून हेर आमदारांनी अपेशाचे खापर दिग्विजयाच्या माथ्यार मारिल्ले. गोंयांतली व्हडली जात्रा म्हण फामाद आशिल्ली शिरगांवची जात्रा आयतारा जाता. ह्या जात्रे खातीर श्री लयराई देवीच्या भक्तांनी धोणांनी पुराय तयारी केल्या. जात्रेच्या तयारेचो हो नियाळ. देवीचे व्रत आमी 5 दीस सामके एकदम कडक पाळटा. आमी सामके घराच्या भायर रावून घरा कडेन बी वचप ना आनी भायर रावून आमी प्रसाद देव कार्य जे कितें आसा आनी जेवण बिवण सगळें आमी स्वता रांदता, स्वता जेवता. आनी पयलीं आमी हांगा आमच्या मंडपान रावच्या पयलीं आमी आमचे जे जाणटे आसले ते कुळागरांत रावताले आनी थंयसर आमी पयलीं पासून एकवट आसा. आनी आयज आमची मंडप जाल्या कारणान हांगा आमची सगळी सोय बरी जाता म्हणून आमी आयज हांगा देवीचें व्रत पाळटा आनी 5 दीस सामके एकदम सबंद बरे उमेदीन हांगा कार्य करता. आनी व्हडलें जेवण बी आसा तें सबंद आमी गांवाक आपयता आनी सबंद लोक येवन हांगा महाप्रसाद आमच्या देवीचो जेवता आनी मागीर फराळ बी जाता आनी मागीर आमचे सगळे कार्यक्रम जाल्या नंतर आमी मागीर देवळा कडेन वयता. शिरगांवात होमकांडाची तयारी जाल्या. आयतारा राती कडेन होमकांड पेट्टले. आमची जात्रेची तयारी अशी सुरू जाता. म्हणजे पयल्या नाटकान आमची जात्रेची सुवाळी गणपती नाचयता सुरवात जाता. तर होमखांडी आसता तो होमखांडीक सारके आपलें काम करता. होमखांड दाळटा, काठी हाडटा हांगासर आनी होमखांड दाळटा आनी सगळे बरगच्च जळमळी धोंड सामके वयता त्या खळ्यांनी शिवराक जेयता, सारके शुद्ध शिवराक जेयता. आनी आतां 2-3 दीस म्हणल्यार जात्रेक आमचे होमखांड धाडपाक स्टार्ट करता. आनी आदले दिसा जात्रा रातच्या 12-1 सुमार होमखांड आमचे धाडून कंप्लीट जाता. सगळे शिरवोकार हांगासर सज्ज जाल्यात. सगळे शिरवोकार आपापलें काम करीत आसात.
प्रुडंटा खातीर उदय परब. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.